विश्व कोंकणी केंद्राचे पदमाधुरी कार्यक्रमाक तुमकां हांव स्वागत करता सर. आमगेलें पुर्विकान घर म्हणलें एक ताका एक पवित्र स्थान दिलां. घराक तें घर बांदतना ताका एक आय म्हूण आसता, आय. आनी ते वास्तू प्रकार अमकी कूड अमके कडेन आसता अशी पुरो आसा. तशीच हातूंत प्रमुख स्थान येता प्रवेशद्वार. प्रवेशद्वाराक आमगेले कोंकणींत एक प्रवेशद्वाराचे एक भाग आसा ते हुंबर. हुंबरो म्हणल्यार एक मूल पदादक न्हू हें आयलां. कन्नडांत हॉस्तिलो म्हणटा, एंट्रन्स म्हणून इंग्लिशाचें. हें एक पवित्र आनी एक विशेष स्थानाक घरांत इतिहास म्हळ्यार हांगा एक प्रवेशाक एक बागील आसता, ताका आमी दारवंद, ते चौकटाक दारवंद म्हणटा. हे दारवंदाक ते घराचे बंद करचे बागील आसता. आमगेल्या आयचे संप्रदायार जाल्यार एक बागील आसता पेंटान. जाल्यार तशी न्हय, दोन बागील, दोन कडेन दोन बागील उठ जावन अशी शेरसून ताका एक खिळी म्हूण आसता. त्या खिळी ते रुखाचेच आसता. खंयचेय लोकडाचे विचार नाशिल्लो. बागलाक बिजाग्र समेत सुरवेक नाशिल्ले. बागलाचे एक भाग ते उरूट करून ते दारवंदाच्या भागांत ते मेळून ताका ताजे वयरीची गुंच तशी करताली. असले एक संपूर्ण रुखांत. आनी त्या रुखांत चिरडीक आसताली. देवाले गणपतीलकी, लक्ष्मीलकी चित्र अशी आसताली. असल चौकटांत नेला भागारी आसची ते दारवंदाच्या भागाक आमी हुंबरो म्हणटाचे. ह्या हुंबरो इत्याक विशेश म्हळ्यार आमगेले सगळे प्रपंचा दाखून घराक आसची गडी ते हुंबर दाटल्यार भायलो प्रपंच, हुंबरा दाखून भितर आयल्यार घर. अशी एक ताका फूड दाखून आमी पावित्र भावनांनी पळयताचे. आमकां आमगेल्या घरांतले बायल मनशां सकाळीं न्हावन येवन ताका ते हुंबर धुवन तांतूं ते चौकांनी एक रंगोली बरोवचे. असल पुरा एक कार्यक्रम आमकां दाखयता ते बारी पवित्र म्हणून. असले हुंबरार आमी कितली गादी एकगळ आसता. हुंबर झरयल माराय हांव सुमार म्हळ्यार एकल्या घराक कसलें काम जावचें खातीर मस्त वळ गेल्यार हुंबर झरचे म्हणचे. पळोवचें गेल्यार थोडेचे पोरणे घर तशी झर नासता. हुंबराक आमगेले पांय लागून लागून मस्त पोरणे येताची त्या घराचे हुंबर स्वल्प झरचे म्हणून आसा. आतां आमगेले तशीच विंगड एक लग्नाच्या संदर्भार आमी मेट्टार बसचे, बागलार बसचे, बागील धरचे, अशे विंगड विंगड नांवांनी एक सांगचे एक संप्रदाय आसा. हे संप्रदाय बारी अर्थगर्भीत आसा. म्हळ्यार वर्डीक जावन वरांनी घरा येतना तांकां हे हुंबर दाटोवंक येयल्यार मेगेल परमिशन जाय म्हूण भयण्यान पुरो सांगचे. ते वेळार आमगेले हे मावळबाचे सोयरिकेचे विचार आसतना भयणील जावं भावाले चेडवा मध्येचे संबंध ते वेळार एक शरत घालचे अशी पुरो आमगेले विंगड विंगड कडेन विंगड विंगड ताका अर्थ आसा. हे एक जनपदी क्रम. भायर बशिल्ले वरांक भितर बशिल्ले भयण्यांनी एक तसल शरत घालतना तांकां मागीर एक उडगीर करून मागीर वरांक भितर व्हरचे. तशीच त्या वेळार आमगेले त्या वरांनी भितर पांय दवरतना ते लक्ष्मी जावका अशें म्हूण आमी ते एक तांदूळांनी दवरून तांतूं पांय स्पर्श करून भितर येवका असल पुरा एक अशी हे हुंबर म्हळ्यार एक आमकां बारी आमगेले संस्कृती भितर एक आळ जावन एक आसचे एक परिकल्पना. असले सुंदर परिकल्पना आजी बागलाक हुंबरोची आसना आमगेले फ्लॅटार घरांत अशी पुराय. तसल कालार आमी असले ताजे मागशे आसचे मस्त
विंगड विंगड अर्थू आमगेल्या मलगड्यांनी ते एक बरोवन घेतिल्ली रीती आनी घर म्हणलें ताका एक दिल्लो अर्थू ग्रह ह्या हाका एक विशाल जावन अर्थ दिवन तन्नी एद्दोळताय हळ्ळाले ह्या विशयी पुरा आमी उपास उडगास काणू आयचे हे कार्यक्रमात हांव हांगाक समाप्ती करता.